ह्या आंबेडकर जयंतीच्या निमतान आम्ही सगळ्यांना जमतात. दिलीप बाब काबराल काय टायमा भितर येतलो पण म्हाका फुडें वचपाक जाय म्हणून आम्ही विनंती केली की हांव मातसो फुडें सरता म्हणून. तुमच्या सगळ्यांच्या वतीन आणि म्हज्या स्वताच्या वतीन बाबासाहेब आंबेडकराक तांकां विनम्र अभिवादन करता. ज्यांनी आमकां राज्य घटना दिली, ज्यांनी आमचो हो देश चलोवपाची आमकां सगळ्यांनी ताकद दिली आणि शक्ती दिली, त्या डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकरांचे आयज आम्ही सगळेजाण मिळून त्यांची जयंती मनयतात. तांकां भारतरत्न तर दिलेच पण त्याच बरोबर ते एका अर्थान खऱ्या अर्थान देशाचे एक रत्न आशिल्ले की ज्यांनी आमच्या देशाक एक संविधान दिले, आमकां न्याय दिलो, आमकां हक्क दिलो, आमकां कायदो दिलो. आणि आयज सगळ्यात महत्वाची गजाल म्हणजे ज्या बाबासाहेब आंबेडकरांनी सामाजिक समता, समानता आणि सगळ्या समाजातल्या सगळ्या लोकां खातीर हक्क याचो विचार सदांच केल्लो, त्या डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकरांचे स्वप्न कदाचित पूर्ण जावपाच्या नदरेन आनी एक पावल फुडें मारलेलें आसा. आणि ते म्हणजे महिला खातीर 33% आरक्षण जे आसा, जे लोकसभे भितर आणि विधानसभे भितर हे जावपाची आयज कायदो जावपाच्या मार्गार आसा. आणि ते जर जालें जाल्यार डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकरांच्या स्वप्नांतलें आणि एक खरें म्हणजे जे मनांतलें तांणी चिंतिल्लें राज्य आपल्या घटने भितर ते स्वप्न पूर्ण जावपाच्या नदरेंतल्यान फुडें वचपाक आमी सगळ्यांक वतात अशें मानूया. केवळ समतेन भागना, समता म्हणल्यार इक्वालिटी, समरसता म्हणल्यार जो भेद जो आसा, उच्च नीच वो भेद थंय आसना, सगळे समान. आणि त्या समानतेंतल्यान समरसता आत्मसात करप आणि ही भावना जी आसा की हांव वेगळो तो वेगळो, ही कीड जी आसा ही नश्ट करप, हे बाबासाहेबान आमकां समता आणि समरसतेच्या मार्गांतल्यान दाखयल्लें आसा. भारतीय राज्यघटनेचे शिल्पकार महामानव डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकरांची आज 135वी जयंती जावन आसा. ताच्या निमित्तान आमी सगळे जमल्यात. आमचे भितर आमचे कुडचडेचे लोकप्रिय आमदार श्री निलेश काब्राल सर, मंडळाचे अध्यक्ष मनोज नाईक आणि बाकीचे सगळे आंबेडकर प्रेमी. आत्ता आशिष बाबान सांगितले प्रमाणे तांचो एकच मंत्र हांव परतून रिपीट करता: शिका, संघटीत राहा आणि एजिटेट करा, संघर्ष करा. ताचो अर्थ कितें आसा? शिकले शिवाय आपल्याक जे न्याय, आपल्याचे कितें अन्याय जाता तो कळना. अशें आसा पयलीं की खूब वर्सां पासून ज्यो पिढी चल्ले आहात आनी ते खरें म्हणपाचें जेन्ना तूं शिकतलो तें खरें की चूक हें कळपाक आपल्याक शिक्षण गरजेचें जावन आसा. आनी एक ताणें वाक्य म्हणलें की शिक्षण हें वाघिणीचें दूद जावन आसा. जे जो दूध प्राशन करतलो ते गुरगुरल्या शिवाय रावचो. सो आयच्या समाजा भितर शिक्षण हें संपूर्ण म्हत्वाचें. आपलो जर विकास जातलो, आपल्या देशाचो विकास जातलो, आपल्या गांवचो विकास जातलो जाल्यार आपलें शिक्षण घेवप गरजेचें आसा. चड काय उलोवचो ना, उलोवपाचें इतलेंच की जे विचारान आशिष बाबान आनी आमचे प्रदीप बाबान घातला की शिका आणि फुडें वचा. आणि आज पासून जो संघटन म्हणजे एक कॉन्स्टिट्यूशन आमचे बरयल्लें ते आज पासून आमी तशेंच चालू आसा. आणि हो कॉन्स्टिट्यूशन बरोवपाक म्हाका दिसता बाबासाहेब आंबेडकरांचो खूब मोठो रोल आशिल्लो. आणि हो रोल घेवन जे कॉन्स्टिट्यूशन आज बरयल्लें आसा हो आख्खो देश चलता. पूण मदीं मदीं कोण तरी जशें आशिष बाब सांगता की खंय तरी फाटें फुडें करपाक सोदता ते लोक एकठांय येवन तांकां पयस करता. आज विचारामध्ये जर आम्ही पळोवपाक गेले, बाबासाहेब आंबेडकर जेन्ना खंय तरी तेजे आपणाचे विचार जेन्ना ते बुकान घातले अलॉंग विथ सगळ्यांक घेवन, एक दिसान जावना ते, ताका 2-2.5 वर्सां लागली हो कॉन्स्टिट्यूशन करपाक. आनी तितले सोंपें नाशिल्ले. आनी बाबासाहेब आंबेडकर जो जगान सगळ्याक भोंवलेलो एक महान व्यक्ती, हेणे आपणाचे सगळे जगान भोंवलेले सपनां जी आपण पळयल्ली हे भारत देशा भितर सगळे बरे आसचे हे विचारान फुडें तो गेल्लो. आणि हे विचारान जेन्ना फुडें घेतलो तेन्ना आमचे जेन्ना 1947 भारत दुश्मनाचे 3 तुकडे झाले तेन्ना तेजो विचार आशिल्लो की भारत देश हो एकठांय उरचो. ते समाजा भितर खंय तरी डिफरन्सीस आसचे न्ही, खंयचो समाज वयर सकल आसचो न्ही. म्हूण हे कॉन्स्टिट्यूशना भितर जो सेक्युलर इंडिया करपाचो जो स्वप्न तेजे आशिल्लें हे फुडें इतले वर्सां वयता. आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदीजी जो आमचो प्रायम मिनिस्टर आसा आणि आज आमचा डॉक्टर प्रमोद सावंत जो आमचो चीफ मिनिस्टर आसा, तशें आज आमचे उमेश बाबान आमच्या संघटनेचो अध्यक्ष आणि बाकीच्या अध्यक्षांनी सांगलें की खंय तरी बाबासाहेब आंबेडकरांचे भवन जे आजचे आंबेडकर भवन म्हूण आजचे गोंयांत बरें व्हडलें ते आज फावंडेशन स्टोन घालता गोंयांत. तशें वेगळे आमी प्राऊड आसा की कुडचड्यार हो जो आमी बाबासाहेब आंबेडकरांचो पयलो बस्ट आशिल्लो आतां व्हडलो स्टॅच्यू केलो, तेजे सरावंडींग ब्युटिफिकेशन केलें. हितून भितर आमकां सदांच कुडचडकारांक दाखयता की बाबासाहेब आंबेडकर हो जो आसा तेजे दाखोवपाची दिशा आसा. म्हणजे कितें दाखयता की आमी सगळे एक
आनी आमचे भितर कोणूय जर फूट घालपाक सोदता जाल्यार आमी जावचे ना आनी आमी सगळे एकठांय रावन कुडचडे गोंय देश हो जग हो बरो सगळे खातीर करचो